चीफ इंजिनियर आज चीफ इंजिनियराक मेळपाक येयल्ले कितें मागण्यो घेवन येयल्ले आनी कितें एश्युरन्स ती आमकां सदांच लायटी वयता दिसाक 7-8 फावटी वयता आनी पोर एक 4 वरां लायटूच ना. सो आमचे लोक सगळे उठले आनी सगळे पंचायतीन येयले आनी पंचायतीन येवन ते लागले बाबा आमी कितें तरी करूंक जाय. सो आमी म्हटलें या चीफ इंजिनियराक मेळोया आनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व सुटावे जाताले पळोवया. कित्याक जेन्ना आमी इनॉग्रेशन केल्लें सबस्टेशन तेन्ना आमकां सांगलेलें आतां प्रॉब्लेम ना, आतां तुमकां लायट अनइंटरप्टेड येतले म्हणून. सो ह्या पासत आतां अनइंटरप्टेड वीथ द मिनिस्टर वीथ द चीफ इंजिनियर तेन्ना सांगलेलें जाल्यार आयज म्हणलें चीफ इंजिनियराकूय विचारया बिकॉज दुसऱ्या मनीस ते टॅक्निकल पॉयंट्स नका न्हू, फकत टॅक्निकल पर्सन इज द चीफ इंजिनियर. सो त्या पासत आमी चीफ इंजिनियराक मेळून घेतले. सोल्युशन कितें दिलां? सोल्युशन 72 आवर्सान हे सगळे केबल लीक होतले आनी आमकां अनइंटरप्टेड लायट दितले आनी ऑन मंडे कमिंग मंडे तो आमच्या पंचायतीन येतलो आनी त्या दिसा आमकां सांगतलो बाबा ही लायट जाल्या जावंक ना. कितलो पावर जाय तुमकां एक्स्ट्रा ची ते टॅक्निकल पॉयंट्स हांव काय नको. सो पावर जावं म्हणजे ते नको. आतां एसिस्टंट इंजिनियर आहा तोय नको. कालांगुटाक कितलो पावर जावं तो रायट. आनी हांव कसो जातलो जाणा जातलो कितले पावर दिताले म्हणून सांगला तेच पळय अनइंटरप्टेड लायट आनी आमचो पावर सप्लाय विल बी गुड. वन मोर थिंग म्हाका सांगूया, तुमकां लास्ट टायम प्रॉमिस केले तुमकां इश्यू सॉल्व जातलो म्हणून. हय. कितले फावटी इश्यू हो तुमकां कितले वर्सांच जाली हो इश्यू आसा आनी लायटीचो विशय तुमकां सबस्टेशन येयले म्हणजे सोल्युशन आमी इतले हे मेळटले म्हटले. आयज तुमी सीईक मेळता सोल्युशन दिता तुमकां 24-48 आवर्स. तुमी 72 आवर्स लायट आनी आमकां आमचे वोल्टेज आनी इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड जातली आमकां प्रॉब्लेम ना. बाबा तुका सांगला हांवें सोमारा दीस तो आमचे हितून येतलो कालांगूट पंचायत आयकत पळय किता फुडें मीठ कित्याक खाताय. सो आमी 72 आवर्स पळोवया मरे. इतली वर्सां रावले आमी आतां इतले म्हयने आनी वर्सां रावल्या आनी एक 2-3 दीस रावून कितें फायदो. सर आज आमदार दिश्टी पडोंक ना. सी आमदार दिश्टी पडोंक ना ताचो प्रॉब्लेम रायट. आमी एज अ पंचायत हांगा येयल्या सगळे पंचायत डेप्युटी सरपंच सर आमचे 5 मेंबर लोक सगळ्याचे हे आहा ते आमी हांगा येयल्या. आतां हे आमदार कित्याक येवंक ना तो आमदाराक विचारपाचें कित्याक आमदार जाणा इश्यू जाला. आमदाराक आपयल्लो आज अप्रोच जाल्ले ना आमी कोणाक आपोवंक ना. आमी कितें घालला सिटिझन्स ऑफ कालांगूट तांकां आमी सगळ्यांनी आपयला रायट. आतां पळय हितून खूब जाल्यो बऱ्यो येई आनी जेई म्हणून लागलो आमी फोडोंक दिवंक ना तांकां केबल घालपाक. पूण आमी फोडोंक दिलेले आमचे लागीं फोटोग्राफ पासून आहा ते फोडटा ते आनी हांवें सीईक सांगलेलें 20 days बॅक तुमी स्टार्ट करात म्हणून फोडपाक आनी केबल घालपाक. सो आतां कितें आहा आतां मिसअंडरस्टँडींग खूब जाता. कलांगूट इज अ ट्युरिस्टीक प्लेस आणि Yes. सीन म्हटल्यार विदिन 48 आवर्स केबल ले 72 hours. विदिन 2 days तेणे म्हटल्यार केबल ले करतलो 44 किलोमीटर. इज इट पॉसिबल? Yeah, definitely. Because see, what happened is that they have already started halfway complete जाला आणि half complete उरला आणि ते जातले मागीर. There is not a problem. सो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तुम्ही See, PWD मिनिस्टराक सगळे केला आमी सगळ्यांक केल्या. ती हे स्टेशन पासून हाडला हे आमच्या गव्हर्मेंटान हाडला अंडर दॅट दिल्ली स्कीम एक कितें स्कीम आहा. सो ते स्किमीचेर विथ सेंट्रल फंड्स हे सगळे येयल्ले आसा. सो वी कॅन ब्लेम द गव्हर्मेंट एट ऑल. आतां कितें जालां सप्लाय दिवंक ना सप्लाय जो कितें मिशिनरी येवंक ना हेजेर आमची चूक जाल्ली आहा आमचे इंजिनियराची आनी ही इज एक्सेप्टेड इट. तुमी सगळ्यांनी रिकॉर्ड केल्ले आसा रायट. वी कॅन ब्लेम द चीफ इंजिनियर एट ऑल. वी कॅन ब्लेम द गव्हर्मेंट. आणि 72 आवर्स रावता तर तुम्ही येवत न्हू त्या दिसा येवत न्हू. मंडे मॉर्निंग 10 o'clock येवत मरे तुमी कालांगुटाक. हा या ओके. तुमकां कालांगूट लोकल की पंचायत मेळपा येयली की लोड शेडिंगाक इश्यू हय एक्चुली आतां सरपंच जोजो सिक्युरा आनी कालांगूटचो लोक मेळपाक येयल्ले. कालूय तेमी फोन केल्लो म्हाका की अपॉयंटमेंट जाय म्हणून. आनीक हांव मानून घेता की लोड खूब वाडलेलो आसा ह्या समराक आनीक बिझनेस एक्टिविटी बरी वाडलेली आसा त्या कारणान लोड ऑलमोस्ट 10 to 15% ह्या नॉर्थच्या भागांत वाडलेलो आसा. सो ऑलमोस्ट 775 मेगावॉट ही केन्नाच गोंया इतली टच जावना सप्लाय.
आनी लोड वाडलेल्यान मातसो लोड आमचे कडेन आसा पूण ते लोड लोकांच्या घरा पावपाक त्यो लायन ज्यो पडटा 33 kV सब ट्रान्समिशन लायन्स त्यो तयार नाशिल्ल्यो वो ऑर्डर दिल्ल्यो आसा कांय कारणां लागून ते काम मातशें लेट जालें आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक काल आपयन 4 किलोमिटर जी लायन आसा ती आतां त्या 2 दिसांनी आनी लोकांनी सांगला सहकार दितलो कित्याक जेन्ना उसली 4 किलोमिटर 2 दिसांक घालपाक खूब सुकून जाता गाडी वचपाक त्रास जाता लोकांकूय त्रास जाता पूण कळंगूटचो सरपंच आनी लोकांनी म्हटलें आमी हो त्रास भोगपाक तयार आसा बरेंपण आमच्या विलेजीक येता जाल्यार सो तेमी हो सहकार दिल्ल्यान हांवें तांकां एश्युरन्स दिलें हे 4 किलोमिटर्स जी लायन घालपाची आसा ती आयज फाल्यां आनी परवां मॅक्स ती घालून जातली ती घायल्या उपरांत जे कळंगूट नवें सबस्टेशन आसा त्या सबस्टेशनांतल्यान तांकां बरी अनइंटरप्टेड आनी क्वॉलिटी रिलायबल सप्लाय दिवपाक आमकां मदत जातली त्याच प्रमाणे TV सबस्टेशनार 63 MVA ऑलमोस्ट 7 मंथान आमी ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आसा पूण तो फूल लोड जावं ना कित्याक ताका थोडी पॅनलां हो प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली 1 year to 1.5 year लागता पूण हो ऑर्डर दिला 1 वर्स जाल्लें आसा ती पॅनलां पावूं नाशिल्ली पूण हो त्रास लोकांक जाता तो पळोवन आमी रोखडेच टॉप मॅनेजमेंट क्रॉम्पटन ग्रिल्साच्या उलोवन लास्ट 10 डेजांनी ती तयार केल्ली आसा आयज ऑलरेडी गाडी हांवें आतांच फोन केल्लो ती नाशिक लोड करता आयज इवनिंग लेट इवनिंग म्हणल्यार ती पॅनलां पावतली 5 पॅनलां आनी ते आतां त्या 2 दिसांनी ती कमिशन जातली ती कमिशन जाल्ल्या उपरांत जो लोड TV सबस्टेशन आसा तो कळंगूट हाडपाक आमकां मदत जातली आनी कळंगूटच्या सबस्टेशना सावन 11 kV जे लोकांक घरांनी TTC पावपाक जाय ताकाय मदत जावन येता त्या 72 आवर्सांनी हांवें एश्युरन्स दिल्लें आसा हें आमी फूल काम एक्झिक्यूट करून कमिशन करतले आनी लोकांचे प्रॉब्लेमां सॉल्व करतले तशेंच सालिगांव सबस्टेशन जें व्हडलें सबस्टेशन EHV लेवलार एकच सबस्टेशन गोंयचें तें ओपन केल्लें आसा आनी आतां त्या मे 1 म्हयन्या भितर आमी ती वॉक ऑर्डर दितले तसो हांवें लोकां कडेन सहकार मागता कित्याक हें सबस्टेशन जेन्ना येतलें आख्ख्या नॉर्थ गोवाक बऱ्याक पडटलें मदीक करून कळंगूट बागा ही फूल कोस्टल बेल्ट जी आसा जो लोड वाडत वता तोय बरे भशेन लोड दिवपाक आमकां खुबशी मदत जातली सो लोकां कडेन मागता त्या 48 आवर्सान दूद आनी खुबशें काम चलतलें हें 4 किलोमिटर केबल लेन जें आसा तो मातसो त्रास तुमी भोगचो आनी आमकां मदत करची